नमस्कार, हांव आसा पणजे पाटो ब्रिजार. जाल्यार हो जो ब्रिज आसा पाट्यार सावन पणजे सिटीन जेन्ना आमी एंट्री करतात तेन्ना हो महत्वाचो ब्रिज आसता. आनी हो जो ब्रिज आसा तो आयज सावन बंद केल्लो आसा. आनीक हेजे महत्वाचें कारण म्हणजे तुमी जाणा आसतले फाटल्या दिसांनी हांगा ट्रॅफिक खूब जातालें. आनीक हे जे ट्रॅफिक जातालें तेजें कारण म्हणजे जे फाटल्यान तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात, ह्या ब्रिजाचेर हांगा ज्यो मेटल प्लेट्स घातलेल्यो आनीक जे जॉयंट्स असतात ब्रिज आनी तुमकां सादे भाशेन सांगपाक गेलो जाल्यार ब्रिज आनीक जमनीचो जॉयंट्स असतात ताका एक्सपान्शन जॉयंट्स म्हणटात. त्या जॉयंट्सांचेर खंय तरी हांगा टेक्निकल प्रॉब्लम येयल्लो आनीक हो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आसा ताका अशें टेम्पररी सोल्युशन अशें म्हणून तेणी सद्याक त्यो मेटल प्लेट्स घातलेल्यो. पूण आयज पासून 15 तारीख पर्यंत हो जो ब्रिज आसा तो ब्रिज बंद आसतलो अशें आयज तेणी हांगाचे अधिकारी आसात तेणी सांगलेलें आसा आमकां. कित्याक म्हटल्यार जो हांगा जो टेक्निकल मेन प्रॉब्लम आसा तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून तेणी काम सुरू केल्लें आसा. सो 15 तारीख सकाळ मेरेन हो ब्रिज बंद आसतलो अशी आमकां म्हायती हांगा मेळिल्ली आसा. जाल्यार ह्या पुलाची ह्या बाजून जे ट्रॅफिक येताले, जे पणजे सिटीन वचपाक जे ट्रॅफिक येताले ते हांगा जो दुसरो पूल आसा, दुसरे बाजून जो दुसरो पूल आसा त्या पुलार सावन हे जे ट्रॅफिक आसा ते सोडलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पाट्यारसून.